नमस्कार. तुम्ही पळयता आसतले आयज आमी धारबांदोड्या आसा आनी धारबांदोड्या एक इश्यू जाल्लो आसा म्हणल्यार जो स्पीड ब्रेकर हे मामलेदार ऑफिस आनी कलेक्टरचें ऑफिस आहा तेज्या फुडल्यान जो स्पीड ब्रेकर आहा तेजेर जायते एक्सिडेंट जाले आनी कालूच एक एक्सिडेंट जावन निफा हे 26 वर्सांची चली रेवणाचें निफा फर्नांडीस हेजो राती हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी ते फाटल्यान बसलेले जेन्ना स्पीड ब्रेकराचेर गाडी जम्प जाली तेन्ना ते उसळून पडले आनी जागीच ताका मृत्यू जालो. सो तेज्या उपरांत आयज सरपंच जे बालाजी गांव धारबांदोडी सरपंच तशेंच लोकल हांगासर जमलेले आसा कारण तेची एक मागणी आसा की स्पीड ब्रेकर हांगसरलो काडचो किंवा पर्यायी ताका कितें तरी अरेंजमेंट करची. डिस्कशन ना काल म्हणजे ते स्पीड ब्रेकराक लागून एक्सिडेंट जाताले. स्पीड ब्रेकराचो पेंट आनी हेवी व्हेकल वचून ते उजो वयता आनी जप करून कळना म्हणून ते आयज काल एक फाटी एक्सिडेंट जालो. आमी हेज्यान पयलीं आमी खूब रिक्वेस्ट केल्ले डेप्युटी कलेक्टर सराक आनी हायवेकूय इंजिनियराक आमी स्वता फोन करून सगळें केल्ले पूण ते जायनाशिल्ले. पूण आयज सगळ्या आमच्या लोकांनी मेळून रस्तो आडवलो ठरयल्ले. पूण आतांच डेप्युटी कलेक्टर आनी हायवेचे इंजिनियर हेंच्यांनी सांगलां की आयज दनपारां 3 काम चालू करता म्हणून. आमी तांकां एक दीस एक्स्ट्रा दिला की फाल्यां सुद्दां करून दी म्हणून, नाजाल्यार परवा आमी परत रस्त्यार देंवतले. कारण लोक फॅटल एक्सिडेंट जावपाक लागले ही वायट दिसता. आनी लोकांक कितें दिसता की पंचायती कशी लागना हायवेचो प्रॉब्लेम आसा. लोक म्हणटा कितें आमी सरपंचाक सांगलां म्हणटा. सरपंचान सांगिल्लें तेन्ना पेंटींग केल्लें डेप्युटी कलेक्टराक विचारा केल्लें आमी तें पूण ते वता तें पेंटींग हें करून. ना पण ते काय एका आनीक कितें अरेंजमेंट आसा काडटले काय रमलस घालतले. एक प्रपोजल आसा की सगळे स्पीड ब्रेकर काडपाचे तेज्या खातीर गव्हर्मेंटाक प्रपोजल मूव केल्लें आसा. ते जालें की सगळे स्पीड ब्रेकर हांगाच न्ही ऑल ओवर हायवेचे स्पीड ब्रेकर काडपाचें एक प्रपोजल आसा. सगळे डायरेक्शन्स आसा काडपा खातीर सुरू करता. सो हे करून जायते एक्सिडेंट जाता हांगासर लायटीचे हे सारके ना आनी हेज्या फुडें एक्सिडेंट जाता ते एवॉयड करपा लागून तेंच्यांनी आयज रस्ता रोको लागून ते येयल्ले आसा. पण म्हाका दिसता रस्तो तेंच्यांनी आडोवना जेणे करून संबंदीत अधिकारी तांकां उतर दिल्या की ते येवन हांगासर कितें तरी डिस्कशन करून हेजेर आउटकम कितें तरी काडटले म्हणून. धारबांदोडीच्यान प्रोजेक्टा खातीर विवेक प्रभू.